Anthony D'Souza from Asal Nambili. काल कित कांबुरच्या पंच आणि कोण थोडे सरपंचान एकठांय जावन कित प्रेस कॉन्फरन्स गेला. Many were called, few came, and those few were almost 10 of them, 10 जण. एक अकेला धसकेले भारी मोठे भाषेन. आणि हे 10 जण एकठांय जावन ते प्रेस कॉन्फरन्स गेला व पब्लिक मिटिंग गेली हांव नको. उलयले मेनली तो जण आणि एक मास्टर माइंड बाप्तिस्ट म्हणटाय तो. तेज बराबर विश्वास म्हणा आणि एकलो कोण विल्सन आहा. यार सगळी पोस्टर गर्ल्स आणि पोस्टर बॉयज वाडोगी आणली तेच कांय गुन्यांव ना. तेंगे बॉडी लँग्वेज दाखयताली दॅट दे आर लिस्ट इंटरेस्टेड इन दिस प्रेस कॉन्फरन्स. आता हो बाप्तिस्ट बाप चय तूं मरे जायती इलिगॅलिटी म्हाका म्हणटा ओल्ड गोंयांनी जायती इलिगॅलिटी जाय. एग्रीड रे बाप्तिस्ट बाप. सो ह्यो इलिगॅलिटीज करप कोणे. पंच तुगेलो, सरपंच तुगेलो, MLA तुगेलो, जिल्हा मेंबर तुगेले, स्टेट गव्हर्नमेंट तुगेलो, सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुगेलो, चीफ मिनिस्टर तुगेलो, ASI तुमच्या अंडर, हेरिटेज तुमच्या अंडर, पंचायत तुमच्या अंडर. जाल्यार तूं म्हाका सांग हे करप कोण रे. एक सिंपल म्हणणी सांग तुका. इगोर्जी आहा, पाद्री आहा, अकोल नोरे आहा, रेस्पेक्ट जावपा उगत कित्याक लागता. दुसऱ्या इलिगॅलिटीचे तूं उलयता तुका आनी म्हाका दिसना तुका उलोवपाक चड ऑल रायट हे सांग. कित्याक उलोवपाक सगळ्यांक जाता पूण तुगेलो मॉरल रायट आसपा जाय न्हू. तुगेले पंचायतीन कोमदाची लँडींचेर केस इलिगॅलिटीज जाले, करप्शन कित जालां ते तूं म्हज्या चड तूं जाणा. कित्याक तो तुगे लोकल इश्यू आनी तुगे लोकल इश्यू हांव पळयना. तूं म्हाका सांगता तुमी हांव भायलो म्हणजे तुम तितून दाखयताय कंबुरजीवाचो लोक चोयतो मग कित्याक आहा ते थिंगा. कित्याक म्हाका विचारपा रायट ना. पयले सुवातेर द इश्यू विच आय एम फायटींग इज नॉट अ लोकलायज इश्यू. हो इश्यू ASIचो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एव्हरी इंडियन हॅज अ रायट टू क्वेश्चन ऑन दॅट इश्यू. नंबर 1. नंबर 2, तुगेल्या स्थानिक आमदाराक विचार वसानी. ही इज ऑन अ स्पेशल बोर्ड member. He is a member on a special board. Probably Viswajit Pab Rane त्या गायलो आहा. तेको होसानी भितर प्रायव्हेटली इन्चार्ज. सो वी हॅव अ रायट सो ती खबर सोड म्हणलो. तूं मरे दिशाभूल कोताय. आता पयले सुवातेर तूं म्हणटा कित्याक कॉम्युनल कोताय. अरे पयले सुवातेर तुका बसयला हे इश्यू कॉम्युनल करपाक. लोक सगळो गोंयच मरे पीस न्हू. पयले सुवातेर मुगे व्हिडिओ हुंय कितें कॉम्युनल आहा जाल्यार दाखय. कितें कॉम्युनल आहा. हांवें हुंय धर्मान देखून कितें उलयलां. आय हॅव अ रायट टू टॉक ऑन द रिलीजन, नो डावट, अनलेस इट इज टू इन्स्टिगेट समबडी. पूण हांव उलयलें ना काय. म्हाका हाफ मिनिटा देखून व्हिडिओ धाड तूं. हांव तुगे घराको येवन मरे गुन्यांव बक्षण मागता. इतलें कॉम्युनल कोता. दुसऱ्या म्हण तूं आमदाराचे हुंय आमदार आमगे जायत काम कोता डेव्हलपमेंट. कोण सांगितलं तुका तुगे आमदार डेव्हलपमेंट कोना म्हणून. हांवें ती खबर ती उलयली ना. आनी ते प्रेस कॉन्फरन्सार तूं त्यो खबर उलयता. पयले सुवातेर तूं येयलो उलोवपाक मुगे व्हिडिओचेर. तूं मुगे व्हिडिओचेर उलय मरे. ती आयली पयली रामायण, महाभारत, जेरुजालेम, बायबल हे कितें उलयताय. आयले पयले आनी ते ओल्ड गोवा सगळें डॉक्युमेंटेड आहा. ते सांगनाक रे तूं. तिसरे चितू म्हणटा तूं दिशाभूल करीत रावता. तुका इंचाता एक तुम सांगताय दुसरेंच. तूं म्हणटा ओल्ड गोंयांनी जाय इलिगॅलिटी जाय. कोण करप त्यो. तुका सांगिल्लें पंच तुमगेलो, सरपंच तुमगेलो, MLA तुगेलो, मागीर तुगेले स्टेट गव्हर्नमेंट तुगेलो, सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सो कर मरे बाबा. तूं सरपंच मरे. तूं कोणा जाण आमचे असल्यान उलोवपा पडटा. तिसरें म्हणल्यार एक लिसांव सगळे MLA फकत तेका न्हू राजेश बाबा न्हू. None of the MLAs or ministers should take any activist for granted. आम तुमको अपॉइंटमेंट मागताय. आमकां रायट आहा तूं अपॉइंटमेंट दिवपा जायो. दिना मरे. दिना का. मागीर मुजे सगळे सोशल मिडियाचेर वचोन एशको व्हिडिओ काडले. मागीर तुमकां दुखत जाय तूं तें तुगे प्रॉब्लेम. ही दूख तुवें मागोन घेयल्या. तुगे आमदारान मागोन घेयल्या. एक सिंपल अपॉइंटमेंट घेयलो हांवें. तेणें म्हाका डॉजिंग केलां. तेका वचोन विचार कितें केलें तेणें. 1 म्हयन्यान अपॉइंटमेंट मेळ्ळें. लज दिसना तुका प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाकू. वयल्यान कॉम्युनल म्हणटा तूं क्रिस्तांव मरे वयल्यांनी फॉलो कर तूं.
सांफ्रांसीस सायरा बऱ्यो वचून सांग म्हाका हें कॉम्युनल म्हणून ना घराक वच सांफ्रांसीस सायरा हातीन घे आनी सोपूत घे थिंगा मागीर आनी म्हणटा तूं कितें मदें आनी को पयशा खबर उलयताय कोण एकलो ग्रुपा पयशे दिले ते एक ग्रुपा पयशे दिले वो 5 ग्रुपां पयशे दिले म्हाका कितें पळा ते हिंग कितें हाडटूं ते कोण ग्रुपा पयशे दिले ते सांग कोणा पयशे दिले तेही सांग आनी हो ग्रुप कोण तयार केलो तेही फायंड आउट कर हो ग्रुप तुमच्या मनशान तयार केला थिंग कोण बसलेले ताका 1-2 जाणां हाडले आनी मागीर तुमगे मनीस तितून इन्फिल्ट्रेट केले आनी ते इन्फिल्ट्रेट कोण तुमगे पॅनलिस्ट जाला आनी तांकां तुवें पयशे दिले प्रॉब्लेम ना तुवें पयशे दिले जाल्यार पयशे दिले मरे तुवें वी हॅव नो इश्यू तूं खंयच्याय ग्रुपाक कितले पयशे दी मरे तेश को जायत ग्रुप झगडले आम पयले आसा सांगत येयले तुमी ये मुखार तुमी ये तुमी हेल्प कराय तुमी झगडाय तुमी केस घाले कोर्टान कोणे हाडयला आनी तुगे ग्रुप आहा ताका तूं पयशे दिताय तूं केस झगडो दॅट इज युअर लुकआउट आनी ते दिल्ली बिल्ली गेल म्हणटाय ते केसी लागून दाखय मरे कोण गेले ते दिल्ली केसी लागून हा सो ते तूं कितें म्हणटा आमी म्हणटा थिंगा तुगे MLA टार्गेट करताय बिकॉज वी हॅव वेस्टेड इंटरेस्ट कोणा वेस्टेड इंटरेस्ट आहा रे हा तुगले MLA क्वेश्चनिंग केला हे म्हजे खबर उलयता हांव दुसरे खबर म्हाका नाकाय तुगे MLA एकल्याकूय केला मुगे युट्यूबाचेर वच तुवें कडेन मुगे व्हिडिओ चयले आसतले एंटनी डिसिल्वा 9422450964 केन्नाय डिफिकल्टी आयल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट कर जायत दिसांनी जाताय दे टेक एडवायस मुको जाताय ते भाईन बरें आसल्यार दित तुका आनी एश कोन कोड दिन चाय दिन प्रेस कॉन्फरन्स बा घेनाका कित्याक आतां आमदार म्हणटा म्हूण आयकिलां हें प्रेस कॉन्फरन्स तुमी गेलो ताणें सांगलो ना तुका प्रेस घे म्हूण सो तुवें गेल मरे तुका जबाब दित मरे हांव एक्चुअली हे वस्त मरे क्लियर करपाक दे आर नॉट वर्थ तुगे प्रेस कॉन्फरन्स तुम पड उलयले दे आर नॉट वर्थ बट तुगे फर्स्ट टायम एक प्रेस कॉन्फरन्स मुगे व्हिडिओचेर काडपाक हांव तुका सांगता तो आनी एकलो उलयता तुगे मनीस की हांवें हूंय फटींग पण केलें हांव हूंय 2 दिसा व्हिडिओ हूंय 5 म्हयन्या पयलीं म्हूण हूंय अरे सायबा मुगेलो व्हिडिओ सारको कंप्लीट चोय तुका मरे सोय ना बरी को चोवपाची तूं मोतपाड केले व्हिडिओ चयता आसतना तुगे आमदारान आपयल तुम धांवन येयले आनी थिंग बसले हांवें 2 भाशे व्हिडिओ रेफरन्स केलो आहा एक 5 म्हयन्या पयलींचो आनी एक 2 दीस पयलींचो आतां दुसरे तूं आनी एकलो कोण म्हणटा ये आमी सगळे बसया प्रोटेस्टाचेर बसाय मरे तुम 10 जाण पण उमेदीन पळयले न्हू तुम 10 जाण थिंग बसाय एक म्हयनो बसाय आमी थिंगा 240 days बसले बाप्तीस बाब विश्वास बाब आनी विल्सन बाब तुमी हाडल्या तुम फुडाकार घे मरे फाल्यां सांग थिंगा ओल्ड गोवा भायल्यान सेंट जेजुटना कडेन तुम 10 जाण बसाय दाखया म्हाका एकू म्हयनो बसाय मोगान पडले मरे तुमी तुमकांय जाय मरे तो इलिगल बंगलो तुटलेलो सो इट डजंट मॅटर इवन इफ द मॅटर इज इन द कोर्ट यू कॅन डू अ सायलेंट प्रोटेस्ट एकू म्हयनो कराय तुमी ओल्ड गोवाचे तुमकां लॉज तुमकां वयल्यान यू टू रेफ्यूट सच अ व्हिडिओ ऑन द ओल्ड गोवा इश्यू तुम वयल्यान सपोर्ट करूंक जाय आसलो आनी तुमच्या आमदारा हाडल्या म्हणटाय लॉज मरे तुमकां And it is not a Christian or a Hindu issue. It is an archaeological survey of India issue. It's a heritage issue. UNESCO issue तो. Communal कोताय तुम्ही आणि लोकांचे communal म्हणाई. ये मरे तुम्ही बसायचे का? आई तो होता बाप्तीस बाप म्हणायचं का नाही म्हणजे लाईफ वाचवलं ना मरे. तू इतू भोगले राहत जाय तू एकूय दीस त्या प्रोटेस्ट सायडीचे आता दीस तू एकूय दीस बसो ना हा आणि आज सांगताय तुम्ही आणि वयल्या सबज्युडिस मॅटर अरे सबज्युडिस म्हणून कितें साहेब सबज्युडिस मीन्स टेक माय डेफिनेशन एनी मॅटर दॅट शुड नॉट बी इन्फ्लुअन्स द जजमेंट तू जजमेंट कोण इन्फ्लुअन्स कर म्हण रे तू म्हणाय ते सबज्युडिस देखून आमच्या आमदाराचे उलोवपा जायना तेतो आमदारा खबर ना काँग्रेसा टिकेटी बसवल तेतो ना आनी मागीर BJP येयला तेतो खबर ना तो काँग्रेसा आसतनाय तेणें सांगलेलें आपूण झगडटलो तेतो ते कोटा आहलो बेटर तेतो ते खबर ना BJP येवन तेणें आमको इंटरव्यू दिल्या आपूण झगडटलो कोर्टान झगडटलो प्रमोदा कडेन उलयतलो म्हूण हे केन्नाय तूं मरे गट्स घे आनी तेका विचार सबज्युडिस मॅटर म्हळ्यार तेका विचार
तेगे एकलो बिग ब्रदर कोणालो तुगे आमदारालो कर्नाटका येन म्हादेईचे उलयलोलो जजमेंट दिलो तेणे म्हादेईचेर तेजो सबसिडीज मॅटर म्हणून खबर नासली तोय मॅटर कोटा आलो मरे. सो आय एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेन्स्ट दॅट बिकॉज पीपल कॅन स्पीक अबाउट एनी इश्यू एज लॉंग एज इट डज नॉट इन्फ्लुअन्स द जजमेंट. हांवें खंय ताका इन्फ्लुअन्स करून म्हणून तुगे आमदारा फकत सांगलेले हो मातशें बुद्दो आमगेलो असेंब्ली उबार आनी कितें उबारी टू एक्सपिडिएट द मॅटर ऑफ इलिगल बंगलो क्विकली हे सांगपा तुमकां कसो प्रॉब्लम आहा. आनी इतलें सांगपा तो म्हाका एक म्हयनभर डॉजिंग कोता. हांवें एविडन्सीस घायले मग ते व्हिडिओचे चोयले तुमी तुमकां लागून घायले ते. आनी बाबतीस बाब तूं आनी एक उलयत मरे कितें म्हजें डिफेमेशन घातो कितें म्हणटा म्हजे रे. अरे म्हजें डिफेमेशन घात कितें कोत तूं. सपोज म्हजें डिफेमेशन तूं जिखिलो 5,000 वयर डिफेमेशन घालून जावपा ना तुजें कांय मेळपा ना न्हू. पूण हांव पिड्या जालता तूं डिफेमेशनूय एक शुअर कोता हांव तुका काम. तुका मरे हांव बरें एक पार्सल कोतो ते पार्सला आमगे हुंबीस बानियान अंडरवेर आनी कालसां मच घालपा ना हे सगळे एक पार्सल कोतले हांव तुका कोरियर कोतो हांव डिफेमेशन. अरे तुगे डिफेमेशन हांवें तुगे आमदाराचें घालपा जाय आसलें. सेकंडली तुगे आमदाराचे म्हाका एफआयआर कर म्हूण कितू जाणांक फोन केले मेसेज घाल्यो सोशल मिडियाचेर देखून येयले रेजिस्टर द कंप्लेन म्हूण. बाय माय पर्पज वॉज नॉट डॅट. मुगे पर्पज आसलो आमगेलो मुद्दो असेंब्ली उबार कितें उलयता चोय सोशल मिडियाचेर पुलीस प्रोटेक्शन सांगताले थोडे जाण साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट पुलिसेन देखून वचपाक गेल्ले. आमी कितें करपाचें पुलीस प्रोटेक्शन गेलो पुलीस प्रोटेक्शन 10 दीस सांबाळटलो आनी 11th डे मागीर कितें जातलें 11 दिसाक हिंगे गुडी माल जाले. हांव गेलो ना रे हांव ते सुटे सरपा भिवपा मनीस न्हू. बाबतीत बाब तूं म्हाका व्हरतना आख्ख्या सावथ गोवा खंयच्या तुगे MLA खबर काड पयलीं हांव कोण मनीस आनी मुगे इंटिग्रिटी आनी ऑनेस्टी कितली पयशे खबर पड तुवें सांगलेले ते तूं आख्ख्या सोसरा खबर काड आनी 5 रुपया देखून तुका घेयले जाय तो तुवें दिले म्हूण जाय तूं म्हजे फॉल्स देखून एलिगेशन घाल व्हिडिओचेर तुवें म्हाका 5 रुपया दिले म्हूण आनी सोपूत घे सान फ्रांसीस शायराच्या नांवान तुवें म्हाका 5 रुपया दिले म्हूण ते खबरू सोड. आय एम यूज टू ऑल दीस एलिगेशन्स. तो हें काम करपाचें तूं बंद कर. कित्याक बाबतीत बाब विश्वास बाब हांव तुमचें कांय कोंत्र ना. आय अंडरस्टँड तुमगे विकनस आहा तुमगे कडेन कोणागे बॅगेज आसतली थोड्यांगे कडेन तेज बरें कितें काम आसतली आपल्याक पर्सनल काम आसतली. इट्स ऑल रायट एवरीबडी इज नॉट दॅट स्ट्रॉंग. मुगे कितें आहा आतां हांव जाणटे जालां 63 इयर्स म्हाका आनी फ्युचर कितें आहा रे. आया था झोला लेके चले जाएगा झोला लेके. हे कोणा भिरांसता कोणागे जाय एकठांय करून दवरलो पळय ती भिरांसता कित्याक ते वचे ओ इफेर ना वयचो हें चिंतीच पडटा. म्हाका कांय चिंतपा नाय. आनी बरें जालें तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमी मुगेले व्हिडिओ इतलो व्हॅल्यू दिलो न्हू वालोर दिलो तुमी कित्याक तुमी 10 जाण येयले. हांव कोण न्हू. I am nobody in this world, nobody in India, nobody in Goa. A simple activist, person who has love for his Mankuli and Goy. And देव बरें करूं तुमकां हे प्रेस कॉन्फरन्स घेयल म्हण. दुसरे पुजार कसली प्रेस कॉन्फरन्स घेतो जायत गेस्ट म्हूण म्हाका एक फोन कर कितें कोण कंडक्ट करून जाय तें प्रेस कॉन्फरन्स. मे बी एबल टू गिव यू सम एडवायस. तुमचे प्रेस कॉन्फरन्स डिक्टेशन वाचताले थिंगा सगळें बरोवन हाडले आनी एकमुखाक तुमी बोट लायताले कानाक एकमुखाक कानाक कितें सांगताले एकमुखाक. तुगे प्रेस कॉन्फरन्स थिंगा रेडी जाला तुमकां टायम मेळना आनी तुमकां डिक्टेशन येताले थिंग एक दोग जाण चाये हॉटेलां बसून आहले खंय थिंगसान तुका इन्फॉर्मेशन दिताले. हे सगळी खबर काड पयली आनी म्हाका कांय ना. इवन राजेश बाबाचे म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. म्हाका तेणें त्रास केले. वेळ दिसान हांव येयला पावसांतल्यान 4 व्हिलर घेवन येयला पेट्रोल मोडला टायम काडला मेहनत करून येयलो. हें तुमी विचारूं जाय आसलोलें ताका राजेश बाब तुवें ताका हे भाशेन कित्याक केलें. कॉन्फरन्स देखून आहलो तेज्यान म्हाका मेळपा जातालें तेज्यान सांगून जातालें सर आनी थोडो वगत राव आपूण येता म्हूण
एक पाट सांगता सगळी तुम 10 जाण पळय बसून हाय तांकां आय हॅव नथींग रॉंग अगेन्स्ट यू नथींग रॉंग हांवें फकत जबाब दिला कित्याक थोडी फॉल्स एलिगेशन पण घायले ती एक पुसा हांव क्लियर केले पण आनी हो मुगेलो व्हिडिओ जात तितूलो शेअर करे आनी मुगेले चॅनल सबस्क्राईब करे एंटनी डिसिल्वा सत तुमचे मुखार हाडटो हांव मर कुसर आनी हो व्हिडिओ चड करून हो बाप्तीस पळय हा हो सरपंच खोर्लीचो ह्या खोर्ली गांवांनी एक्या घरा हो व्हिडिओ पावनी लोकांक कळनी बाप्तीस म्हणटा गेले रियल फेस कितें हे एक दुसर करप्ट मनशां सपोर्ट कोताय आनी ऑनेस्ट मनशाक इमानदारीन काम करता मनशाक गोंयचे पासत हेचेर हे व्हिडिओ कॉन्फरन्स करपाक हे सारखे काळजीदारपण घेताय देव बरें करूं.